मिसाची सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन गावया, सगळी आमी एकठांय जावया. A26 पान 13, A26 पेज 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं जावया, दोनया देवाक वखाणुया, म्हणून आमचो नाकास दवरया, कारोणातूं बरो करुया, जिवितांतूं सोडून दवरया, आमकां भुरग्यांक कार्लोता सिक्वेरा आनी मानियल सिक्वेरा हांकां सोंपल्यार म्हयनो तशेंच 2 वर्सां वतात. देवान ताका स्वर्गींचें सूख दिवंक हें संकल्प घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी हांव मागतां मॅगलिना आल्मेदा ही आमची भयण आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर सुबा आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबळीने पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, प्रिसा प्रिसा काकुतो, प्रिसा प्रिसा काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, भाग्योन जुआं मारिया वियानेक तुवें बऱ्या गवळ्याचे उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोटचेक सर्गींचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणांच्या आनंदाक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे पवित्र सभांचे दीस. नेमलेल्या दिसा इस्रायलाच्या पुतांदुवांक तुमी ह्या सभांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याचे 14वेर 2 सांजां मदें सर्वेस्पराचें पास्क जातलें. त्याच म्हयन्याचे 15वेर सर्वेस्पराच्या मानाक फूग नासलेल्या उंड्यांची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलेले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सभा भरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी भोगतल्यात. 7वो दीस पवित्र सभेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवां कडेन उलय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितल्या त्या देशांत तुमी भितर सरतोच आनी पीक एकठांय करतोच पिकाचे प्रथम फळांचो भोरो याज्ञिका कडेन व्हरून दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मानलोलीं जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही भेटोवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा तावन सारकीं आसात सातोळी मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यान तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सभा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तोंबूची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सभेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो भोगतल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सभा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी सर्वेस्पराक भोगतल्यात. हो दीस दोबाजीक जमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलेल्यो भेटोवण्यो ओम, दानां, योद आनी पिण्यां अर्पणां भेटोवंक ह्यो पवित्र सभा तुमी भरून हाडटल्यात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देव आमचें बोळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. सगळीं म्हणुया, देव आमचें बोळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात, दोलाचो गुणगोण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधुर आवाज आयकूं दी. कोंब शिंगां गाजोयात. आज नव्या म्हयन्याची सुरवात. आज पुनवेचो दीस. आज आमचो महाउत्सव. जबाब. देव आमचें बोळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्ताचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. जबाब. देव आमचें बोळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक भजूं नाकात. जाणें इजिप्ताच्या देशांतली तुमकां भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब. देव आमचें बोळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. उद्गार. Soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां पुरगोटल्या. Soy Sorvesmora, soy Sorvesmora,
sois orbis mora, sois orbis mora, sois orbis mora, sois orbis mora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या काशात देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मिता करची पदवी हाका खंयची? हो तोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळे आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या गांवच्या लोकांक अविस्वाशी मुळां. पूण हीं उतरां आयकल जाल्यार जेजूचेर कितें बोगता? जेजूक जायत अपमान जालो. जेजूच्या काळजाक बरी दूख जाली की हांव उमेदीन येयल्लो म्हज्या गांवांत आनी म्हाका दिसतालें हेर लोक तरी मानून घेयनाय जाल्यार म्हज्या गांवचीं आनी म्हजी घरचीं म्हजें उतर आयकतलीं, सोडवणेचो संदेश मानून घेतलीं. पूण ना, तीं तेगे उतर आयकूंक नात आनी तेगे संदेश तांकां पडना. पूण नाका जालीं किसपुरां घेवन तांचेच मदें घुणघुणूंक लागलीं, उज्जेत जावंक लागली. ते कितें म्हूण दोचो, कितें म्हूण ताका मान दिचो? हो इतलो कितलो बरो जालो. हें तांच्यांनी तांच्या काळजा मनाक हो गूट, हो मिस्तेर कसो तांकां समजना जालो. जेजू खूब दुखवलो. घराब्यांतूच तेंच घडटा न्हू. एकलो सारको प्रमाणीक भाग्यवंत आनी दिसता त्या मनशाक आपूण जसो भाग्यवंत म्हजें कुटुंबूय जावचें आनी जायते फावटी कुटुंब वेगळेंच जाता. तेन्ना म्हणटा हे केसो फायदो हेगे भाग्यवंतपणाचो? हेगेली फामिलीची आयकनाय, हेगेले फामिली हें दाखयलें तें करूं सोदनाय आनी जियेनाय. आनी हो आमकां दाखयता प्रमाणीकपण, भाग्यवंतपण, सांतपण हेगेलें. आमी सगळीं म्हणटा वेळा वेळार सहयोग मेळटा तेन्ना. आयज गोवळ्याचो दीस. सगल्यांक आमी वीश कोत्तले. फादर हॅपी पास्टर्स डे. म्हाकाय तुमी वीश कोत्तलीं. कोराय, करपाचो दीस वीश. पूण उगडास आसतना जायते फावटी उतरां काळजाक लागतात. फादर तुमी जायत सांगताय, कोण आयकोत तुमगेलें न्हू? म्हाका चोवन हांसनाय, तायल चोवन हांसताय तेजे कोटाय. हें सारकें, जायते फावटी उतरां आयकूं येताय. पूण हें उतर आयकप कितलें कठीण. फादर तुमी धाकट्या सरमांव सांगाय, व्हडले सरमांव कोण आयकनाय. तुमी कितें सांगत तें सांगाय रे फादर. आमकां जाय तें कोतलींच, आमकां जायते भाशेन आमी जियेतलींच. आमी सरमांव कित्याक सांगताय? आमी बरे प्रेगादोर म्हूण परगोटूंकू. आमी सरमांव सांगताय तुमी इल्लें सोडवणेचें कितें मेळत आनी सर्गींच्या राज्यांत तुमकां देर उक्ती जायत, ह्या पासत तुमी सरमांव सांगताय. आनी जेजू ह्याच पासत येयलो. आमी जायते फावट जेजूच्यो मिलाग्री घेवन उरत. पूण जेजू वोपारी उलयलो आनी हें तेचें बरें जिवीत. तेगे जिवितांत मिलाग्री आसात, वोपाऱ्यांचो संदेशूय आसा, प्रवचनूय आहा. दूख भोगता, अपमान कसो कितल्या त्या पाद्रींक जी तुमकां कितें सांगूंक सोदता. व आयज आमगे जायते ओपिनियन पाद्रिंगे सरमां पावती. पाद्रिंगे सरमां हेच जावचो तेच जावचो. जायते फावट दिसा सरमां कांय मेळना लोकांक. खरें कांयच मेळना सरमांकू. कितें तरी मेळटलें न्हू. पाद्रीचे अवगुण, पाद्रीगे लिमिटेशन,
पाद्रीगे डिफेक्ट चोवन तेगे शर्मांव क्रिटिसायज कोनाकाय पूण तेगे उर्बा पळयात तो उठून आयला मिस करूंक तो तरी पाद्री जावंक ना एक सादो गोरकार आसलो सुसेगाद न्हीद मारूंक जाताली पूण तरी पासून उठला आयला मिस करूंक आनी देवाच्या उतराची मोडणी तुमचे पासत दिता आमी देव सोदतात बरी वस्त देव सोदतात पूण देवा सगळे आमकां वयतल्यो पावयतल्यो वस्तू जायते फावटी आमकां नाका जाताय आनी एक वस्त जी देवा सगळे आमकां सदांच वता जावन आसा पाद्रीचो सरमांव प्रवचन मागात त्या मनशां पासून जे अपमान येतात पाद्री तुमगे सांगून केसो फायदो कितें बदलणी येयल्या आयज संवसारांत सगळें वायट कित्याक पाद्रींचो सरमांव आमी कानार घेवंक ना काळजा मनांत घोळोवंक ना देवाचें उत्तर सोदतात पाद्रीगे सरमांव देवाचें उतराची शिकोवण आनी समजणी तेंच तें देवाचें उतर आयकोंक आयकिल म्हणटरी काळजां दवरून तितलें जिवितांत येना तें उतर तर आयज नियाळुया हॅपी पास्टर्स डे म्हणटा तेन्ना मुडाय हॅपी पास्टर्स डे मॅसेज धाडटा तेन्ना धाडाय हॅपी पास्टर्स डे थँक यू फादर for enlightening me with the word and pray for me that I may live in the light of this world. उतर घेन काबडां दवरपानो उतर घेन फ्रिजरां दवरपानो उतर घेवपाचें जिवितांत जियोवपाचें तें आम चुकताय आज घडये आम पाद्री अपमानक बरें कित्याक आम पाद्री न्हू म्हणीत तुमी पाद्री जालो जाल्यार दूख कोटा आसलेलें एक सरमांव प्रिपेर करूंक कितें कितें करचें पडटा भोगचें पडटा आनी कितें कितें दिवचें पडटा तें नियाळात आनी पाद्रींक आपयतल्या सोम्याकूच जबाब दियात भेटून एक आमी गायन गावया निष्कडोंग निर्मोल उडो C27 पान 30 आनी 9 C27 पेज 39 Niskoro girvoludo Edicerami gauda Saznacia povitra Tugano sumurita Podonia siamaso Sorrisiro gagadi Ritvicamu shamaso Sogliacia taranagadi Podonia siamaso Sorrisiro gagadi Ritvicamu shamaso Sogliacia taranagadi उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान ताणें मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मान घेवन सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणांची सोडवण जणूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय वर्षांनी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळी आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन जुवा मारी वियानी तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समरंभूंक तुजे पयत सभेक तूं फावो कोत्ताय ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां दीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Gesù melo, Gesù ci 지원자로 제수 너비안에도록 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर
तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें जें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गी उडो जेजून दिलो. जेजूक आमच्या काळजान शेव. तर आमी गायन गावया. D40 पान 60 आणि 9. D40 पेज 69. Sorgi udo Jesu nilo amka oslo favona zlo amco Jesu jebon zalo amce odmi
प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्योन जुवा मारीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. कांय कळोवण्यो आमच्यो आयज अशें मिसांत उगडास केला. आयज जुवा मारी व्यानी हाची परब आनी आमच्या गोंयांत परंपरा आसा गवळ्याचो दीस पाडूंक. तुमी यादनिकां पासत मागचें आनी सदांच बरें आवडेचें म्हूण आमची विनंती. आयज पयलो शुक्रार जाल्ल्यान सांजे कुमसार आसात 5 ते 6 वाजता आनी उपरांत मीस. फाल्यां ऑगस्टाचे 5वेर आमची रोमार ओल्ड गोवा बस आसतली इगोचे तावन 3:30 वाजता. उपरांत 4:30 वाजता मीस बाजिलिकेन बोन जेजूच्या. जेवणाचो वस्तू तशेंच पयशे वा कॅश दिवंक वा हाडूंक आमची विनंती. आयतारा दीस सोवेर आमचे फिरगोचेन गवळ्याचो दीस पास्टर्स डे इन आ पॅरिश. दोबाचीक मीस सांजे 5:30 वाजता आनी उपरांत ल्हानशी काळेवड आसा. त्या दिसा आमचें कलेक्शन क्लर्जी फंड हाका भेटयतले हांव. उदारपणान तुमचो तेंको दिवचो. त्या दिसा दुसरें कलेक्शन आसतलें. आमी एनवेलपां आसात म्हूण सांगलेलें आनी ही एनवेलपां मोंत पियो द क्लेरो ह्या फंडाक आनी जाणटे पाद्रींक 60 जातकच तांकां मेडिकल कितें एलावन्स मेळटा. तुमी चिंतचें कितल्या पाद्रीन तुमची सेवा केल्या, बरें सरमांव दिल्यात, साक्रामेंताचे मुण्यारपण ताणें केलां. हाचो उपकार दोतचो सदांच काळजांत आनी उदारपणान तुमची देणगी ह्या एनवेलपान घालची. पाद्रींक कितें आहा येणावळ आमचे पासत ताणें जिवीत कोच्चिलां. आमच्याच बरेपणान तांकां आमी सांबाळुया. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मोगान काडी Jesus